सेकंड गोवा टीम फायनली पावल्या संतोष ट्रॉफी आफ्टर 5 years आणि 15 वर्सां उपरांत एक चान्स मेळटा ट्रॉफी उखलपाक. कशें दिसता तुमकां? It's a proud moment for me as a GFA and behalf of entire executive committee. We thank our team, coaches, all staffs, and thank you entire Goa also तुमचो support. We hope आणि आमचे फुल 100% एफर्ट आसा ट्रॉफी हांगासून घेवन येवपाची. संतोष ट्रॉफीची आतापर्यंत जर्नी कशी असली या सिजनात? ह्या सिजनाक बरी आहली. आमकां डायरेक्ट आमचो कोच आदी आहलो, क्लायमॅक्स तेंच्यांनी बरें बेस करून दिलो आणि आता चार्ल्स डायस, सेवरीन, मारियन, आमचो संजीव मॅनेजर, फिजो आयरन सगळ्यांनी बरें केला, तयारी केल्या. प्लेयरांनी बरो एफर्ट दाखयला. जे लास्ट इयर मिसींग आसले ते हे वर्साक 500% तेंच्यांनी चेंज करून आणि प्लेयर दे आर प्लेइंग फॉर द मदरलँड म्हणल्यार आमचे गोंयचे मायचे पासत ते फायट करता फॉर विनींग दीस आणि विनींग स्पिरीट इतली आसा. आयज पर्यंत आमी विनींगूच घेवन घेतले आणि आजची टिमीन आयज जे फायनल आसा आमचे सर्विसा वांगडाक ते आमी विन जातले म्हणून आमकां फूल कॉन्फिडन्स आसा भुरग्यांचेर आणि भुरगेय बरे पॉझिटिव्ह मुडान आसा, बरें मोटिवेशन आसा तांकां. आनीक तेंच्यांनी लास्ट टायम जसो सेमी फायनलाक जे परफॉर्म केला हे एका फायनलाक दिले जाल्यार 100% आमी संतोष ट्रॉफी परतून हाडपाक आमकां चान्स आसा. सेमी फायनल विथ मणिपूर पयली एकदम टफ मॅच जाल्ली आणि जे आता फायनल खेळटा तेंच्याकडे पहिली मॅच जाल्ली ग्रुपान डिफीट केले गोंयान, सो चान्सीस खूप आसा. आमी पळय लास्ट आमी बऱ्यो बऱ्यो टिमीक हारयल्ले आसा. आता मणिपुराक हारयल्ले आसा, सर्विसीसाक पयले हारयल्या, प्लस केरळाक 2दा हारयल्ले आसा आणि हे हितून चॅम्पियनशिपाक बरे आमी परफॉर्म केल्ले आसा म्हणून आमकां एक अनदर एडवांटेज आसा. बट एंड ऑफ द डे इज अ फुटबॉल गेम. जेन्ना खेळता तेजेर कळटा तुजो परफॉर्मन्स कितें आसा ते. बट बॉयज आर रेडी टू गिव देअर बेस्ट. आणि इंजरीज बी अशी कितें प्लेयर बी थोडे भायर? एक आमचो प्लेयर इंजर्ड आसा बट ओके तेका रिप्लेसमेंट आसा आमचेशी. आनीक ओवरऑल दे आर फिट आणि होप बेस्ट आणि वी प्रे गॉड आणि ऑलमायटी गॉड अँड ऑल सपोर्टर लेट्स गेट बॅक संतोष ट्रॉफी टू गोवा. जनार्दन बाब, ही फूल जी संतोष ट्रॉफीचो हो सीझन असलो तो कसो असलो? कोणाक मारीत गोंय फायनली पावलो? सो फर्स्ट ग्रुप स्टेजीस जाल्लो गोंयान, तेन्ना डेरिक, क्लायमॅक्स, सुगितेश आणि संजीव आणि आयरन हे सगळे आमचे स्टाफ असले. अँड दे ऑल्सो डीड अ गुड जॉब. वी वर अनबीटन इन दॅट प्ले ऑफ स्टेज ऑल्सो, द ग्रुप स्टेजीस. फर्स्ट आमी छत्तीसगडाक मारले, मागीर सेकंड गेमान गुजराता वांगडा ड्रॉ जाली आमची. थर्ड गेम आमी जम्मू काश्मीराक हारयले 2-1 आणि लास्ट गेमीन आमकां मस्ट विन आहली गेम केरला वांगडा, ती आमी जिखून टॉप जाले ग्रुप, अनबिटन आहले सगळे. ते I have to acknowledge the efforts of the earlier coaching staff also. They also played a crucial role in us qualifying for the final round and we were unbeaten at that stage also. And this in the final round, amche performance was nothing short of sensational so far. We just need one more good performance now in the final to lift the trophy. Here also, आमी जेन्ना येयले अरुणाचल, फर्स्ट गेम आमची ड्रॉ जाली लास्ट मिनिटान, अरुणाचलान गोल जालो, 3-3 ड्रॉ जाली. पूण सेकंड अँड थर्ड गेम आमी केरला आणि सर्विसीसाक हारयले. मागीर मेघालया वांगडा ड्रॉ जाली आणि आसामा वांगडा लास्ट गेम आमची ड्रॉ जाली. वी क्वॉलिफायड फॉर द क्वार्टर फायनल वेर वी बीट Delhi 2-1. It was a come from behind win and again in the semi final we came from behind to beat Manipur 2-1. So our last match is left now, the final. Praying to God to give us the strength to overcome the final hurdle, and this we want to make Goa, all the Goans, we represent Goa and the Goans and all the football lovers of Goa. We want to make all of them proud.
गोंया भायर येवन नॉर्थ इस्ट सायडीन येवन मणिपूर सारके टिमीक सेमी फायनलीक म्हाका कितलें इम्पॉर्टन्स आहे? Manipur was, you can say, the strongest team in the one of the strongest team. They also were unbeaten, but the boys played very well in the semi-final. And credit goes to our coaching staff and also the GFA president. It was his dream, even before when he stood for elections. One of his major dreams, biggest dream, was to bring back the Santosh Trophy, and we are one match away from achieving Kaitan's dream of Santosh Trophy, and I hope we can make him, the entire GFA committee, all the football lovers, club officials of Goa, and the Goans who have been so supportive of us. Football runs in our blood, and it's been a long time since we last won the Santosh Trophy, and Goa football has suffered a lot in the last 10 years, but this is our moment of reckoning, and we hope that we can achieve our dream. ह्याच्या पयलीं ह्या ग्रुप मॅचीन सर्विसीसा वांगडा गोंयान खेळ्ळा आनी जिखला तो कॉन्फिडन्स तांकां हरयल्या एकदां. Confidence is there, but today is a different game. That day is gone. It's the past. Yes, we defeated. आम्ही मारले सर्विसेसाक, पूण ते ग्रुप स्टेजीर आसले. आता today is the final. It's a different game. We have to be at our best today, because today is the most important day and the most important game of our life. आमी आतां अरुणाचल प्रदेश हांगासर फायनल संतोष ट्रॉफीची फायनल जावपाची आनी हांगासर गोंय फायनलीक पावलां. मणिपुराक मारून पयली जी मॅच जाल्ली तितून फायनल ही सर्विसीस आनी गोंया मदीं जातली. सर्विसीस ह्या टिमीन इंडियन डिफेन्साचे म्हणजे नेव्ही, आर्मी आनी एअरफोर्साचे स्टाफ आसता, तेंचे प्लेयर आसता, तेंची एक टीम ती सर्विसीस म्हणून आसता, आनी गोवा हेंच्या मदीं फायनल जातली. आमी जर मातशी हिस्ट्री पयली जाल्यार गोंयान आतां पर्यंत 5 फावटी संतोष ट्रॉफी जिखल्या. पयली जी जिखलेली ती शेअर जाल्ले, ती दोन्ही फायनलिस्ट टिमी मदीं शेअर जाल्ले. तेजे उपरांत आनी 4 फावटी संतोष ट्रॉफीचे कप गोंयान लिफ्ट केल्ले. लास्ट जे लिफ्ट केले ते 15 वर्सां पयलीं 2009 वेस्ट बेंगलाक मारून हे कप जिखलेले. तेजे उपरांत परत एकदा फायनलीक पावले आनी ती मॅच गोंयान जाली, पण वेस्ट बेंगलान गोंयान मारले आनी फायनलीक आमी रनर्स अप उरले. तेजे उपरांत 15 वर्सां उपरांत परत एकदा हे संतोष ट्रॉफी उखलपाचो चान्स गोंयाक येयला. तो बी गोंयान आमी दुसऱ्या स्टेटीना, दुसऱ्या एकदम इश्टाक आहा आनी इश्टाक थंय तितलो क्रावड सपोर्ट हांगासर दुसऱ्या टिमीक आसना, जे लोकल्स आसा, तरी आसतना गोंयान बरें परफॉर्म करून गोंय फायनली मेरेन पावला. 7 सुमार ही मॅच सुरू जावपाची आनी मॅचीचे लायव्ह टेलिकास्टू आमी तुमकां दाखोवपाचे आहा. गोंयाक एक बरो चान्स मेळ्ळा 15 वर्सां उपरांत 6वे फावट हे संतोष ट्रॉफी कप उखलपाक. अरुणाचल प्रदेशांतल्यान लौकीक शिलकार, प्रुडंटा खातीर. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.